दीस शनिवार, जुनाची 13 तारीख 2026. मुरयेचे खता बिनकाळीस. पहिले मसप, रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसप, अध्याय 19, ओळ 19 ते 21 पर्यंत. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरल्लें. एलिशा ताचे लागीं गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडलो आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हळें, दया करून पयलीं म्हज्या बापायक आनी म्हजे आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वच, पूण फाटीं ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हणून तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जीवशी मारले. जूं जळोवपाक उपयोग करूंक ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 16, 1b ते 2a, 5, 7 ते 8 आनी 9 ते 10. श्लोक. सर्वेस्परा, तुंच म्हजें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका, देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव धीन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशीं आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादूसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सोडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजें काळीज देवा, तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार करन तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5, ओळ 33 ते 37 पर्यंत. जेजू म्हणालो, पुर्वजांक सांगलेलें तुमी आयकलां. सपूत घालन दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन भासायलेलें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, सपूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें शिंयासाण तें. भुमीच्या नांवान सपूत घालनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजालेमाच्या नांवार सपूत घालनाकात, कित्याक व्हड रायांचें शहर तें. आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सपूत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकानाय. तुमचें उलोवणें जायचें वय वा न्हय, हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें देवचारांतोन येता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सपूत घालचे विशांत मैजेन अशें सांगलें, एक मनीस सर्वेस्पराक आंगवण करीत जाल्यार वा सपूत घेवन कितेंय करिनासतना रावूंक भासयत जाल्यार ताणें आपलें उतर मोडचें न्ही. गणन 30, ओळ 2. पूण जेजू हे शिकवणे प्रास एक मेट फुडें वेता आनी सांगता,
तुम्ही सबूत घालचोच न्ही. आपणाचो पाटलाव करच्या कोणाय की सबुताची गरज ना म्हणटा जेजू. कित्याक क्रिस्त सोपाटलाव जाल्यार हर एकल्यांनी सताचें नेसाण नेसूंक जाय. जें कितें वय तें वय आनी जें कितें न्ही तें न्ही म्हणून सतान जियोंक तो आदेश दिता. जो कोण सत उलयता तें सत दृढ करूंक खंयच्याय सबुताची गरज ना. कित्याक सत बळादीक आनी सक्तिवंत. हर एका व्यक्तीचें सल्वसांव ताणें पाळच्या उपदेशाचेर आनी ताणें संपूर्ण केल्ल्या सपुताचेर ना, बगर देवाचे कृपेचेर आनी ताच्या उदारपणाचेर आसा म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. देवाच्या नांवान आनी हेर संवसारी संगतीच्या नांवान सपूत घालन देवाक आमी अपमान करता. देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणलो उपादेश आमी मोडटा. हाचे प्रास आमची जिणी एका आरशा परी देवाचे मुखामोळ आनी ताची काकुळट भरसळूंक दी.